We will be ready by first week of January. First week of January. Yes, we will be fully ready. 10th to 11th, so before that. So Yes. then it will depend on PM's date. Yeah, we are waiting for the PM's date. So, but 12 तारीख म्हाका दिसना कित्याक 12 तारीख is the first day of the first or second day of the national executive of BJP. आणि गोंयचे सगळे लिडर्स थंय वतले, सगळे देशभरांतले BJP लिडर्स एकठांय येता. सो म्हणून म्हाका दिसता we will wait for his date. But we are ready for him. Maybe 13th, yes, 14th, yes, 15th, yes, any day, any time after 12th, we are ready for him. आम्ही प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस वी हॅव रिक्वेस्टेड म्हणून त्याच दिसा 12 तारखेक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह बीजेपीची ठरल्या. म्हाका दिसता 11, 12, 13 अशी कितें तांची डेट आसा. 3 दीस ही नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आशिल्ल्यान म्हाका दिसता प्राईम मिनिस्टर मे गिव अ फर्दर डेट. अजून काही ठरू ना, बट आवर प्रिपरेशन्स आर फुल फ्लेश्ड आणि 12 तारखेक जर 13 तारखेक जाल्यार 13 तारखेक जातले, 14 तारखेक जातले. बट वी विल बी रेडी फॉर दॅट बाय फर्स्ट वीक. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान मोदी येतलो तेन्ना काळे बावटे दाखोवचे न्ही म्हूण ताणें उलो मारलो. Showing black flags or showing protest when solutions are being trying to worked out will not make a very good taste. आणि म्हजे तरी तांचे कडेन एक पर्सनली एक कळकळीची विनंती की तांकां तशें करचें न्ही, कित्याक सगळे खासदार सगळे पक्ष अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो प्रश्न उचलून धरला. ऑल फोरम्स, एंड आय थिंक प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो हॅज लिसन टू इट. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.